फायनली म्हणटा तसं आयज आमचो मसालो जो आसा न्यू मसालो तो लॉन्च जाता म्हणटा हो आमचो न्यू मसालो आसा आणि एक मसालो आमी ॲड करता। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशें आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय। आमी बी बरी आसा आनी आयज हांव भरपूर हॅप्पी आसा। तर सगळ्यात पयलीं तुमकां हॅप्पी न्यू इयर सगळ्यांक। सो फायनली म्हणटात तशें 24 सोंपले आनी 25 स्टार्ट जाले। 2025 म्हणटा तशें स्टार्ट जाल्लें आसा आनी न्यू इयर आयच्यान स्टार्ट जालें। सो न्यू वर्साची सुरवात जाली आसा। सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक म्हाजे कडसून, मम्मी कडसून आनी संजय कडसून हॅप्पी न्यू इयर। तर आशा करता की तुमचे हे वर्स जे आसा ते बरे तरेन वचो आनी खुबश्यो गोष्टी तुमी तुमच्या लायफान म्हणटा तशें अचीव करो। म्हटल्यार खुबश्यो गोष्टी अचीव करा आनी मोठो कितें आसा तुमचो कितें तरी तुमी डिसायड केला आसतलें ना की ह्या वर्सा आमी हे करतली, ह्या वर्सा आमी अशें करतली। हे गोष्टी आमच्या भितर चेंजीस करतली म्हणून बरोबर की ना। हांवें सुद्दां केल्लें आसा की म्हाज्या भितर हे चेंजीस करतले, हे गोष्टी हांव करतलें आनी खुबशें हार्डवर्क करतलें म्हणून। आनी तेज्या भायर आनी एक गोष्ट तुमचे बरोबर शेअर करपाक एक्सायटेड सुद्दां तितलेंच आसा। सो म्हज्या फेसाचेर ग्लो तुमी पळोवंक शकता कारण खूब एक्सायटेड आसलें हांव तुमचे बरोबर ही गूड न्यूज शेअर करूं। आनी त्याच बरोबर म्हाजे सबस्क्रायबर्स सुद्दां ह्या दिसाची सामकी म्हणटा तशी वाट पळयताले केन्ना 2025 स्टार्ट जाता आनी केन्ना 1 तारीख येता आनी सुप्रिया केन्ना आपल्या चॅनलाचेर ही गूड न्यूज जी आसा ती शेअर करता। कारण ऑलरेडी हांवें सांगलेलें की 1 तारीख हांव तुमचे बरोबर कितें तरी शेअर करपाचें आसा आनी अशे तरेन म्हणटा तशें न्यू इयराची बरे तरेन हांव सुरवात करपाचें 2025 हांव बरे तरेन म्हणटा तशी सुरवात करपाचें। तर फायनली म्हणटा तसं आयज आमचो मसालो जो आसा न्यू मसालो तो लॉन्च जाता म्हटल्यार आमच्या लिस्टान ॲड ऑन जाता। सो आनी एक मसालो आमी ॲड करता आमच्या लिस्टान म्हणटा तशें आनी खूब जाणांनी ऑलरेडी बुकींग सुद्दां केल्लो आसा। तेका लागून खरेंच मना पासून तुमचें थँक्यू। तुमच्या सपोर्टान हे पॉसिबल जालें आनी ही जी आतां म्हणटा तशें न्यू मसालो जो आमी ॲड करपाचे आहा तेय बीन म्हाज्या सबस्क्रायबरांचीच रिक्वेस्ट आसली की सुप्रिया हो मसालो आमकां जाय, हो मसालो तूं ॲड कर म्हणून। आनी हांव सुद्दां ना कितलें एक्सायटेड आसलें की फायनली म्हणटा तसो तो दीस येयलो। खूब दीस जाले हांवें वेट केलो, टायम घेतलो। ही रिक्वेस्ट एक्चुअली खूब पयलींच आसली म्हाका सुप्रिया हो मसालो हाड, हो मसालो आमकां दी म्हणून। बट मनानसून हांव रेडी नासलें कारण कशें जातलें, कशें हँडल करतलें हांव तेका लागून मातशें फाटीं रावतालें। बट म्हटलें चला नवीन वर्स सुद्दां येता सो हेजी सुरवात करया आनी आय होप सो तुमी ह्या मसाल्याक सुद्दां तसोच रिस्पॉन्स दितली जसो तुमी फीश करी मसाला, गरम मसाल्याक रिस्पॉन्स दिता। तर आतां तुमी म्हणटली कसलो मसालो जो आसा तो तूं ॲड करपाचें आसा। तर सद्या हांव ॲड करपाचें आहा तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर। तर रेड चिली पावडर तुमी चडशी घरान यूज करतात आसतली, खूब जाणां करता, आमी सुद्दां करता। आनी खूब जाणांनी म्हाका सांगलेलें की आमकां असो असो मसालो जाय म्हणून। ह्या तरेचो आमकां मसालो जाय तो एकदम सिंपल आनी लायट आसपाक जाय। म्हटल्यार कसो की लायट जर कितें करपाचें आसा जाल्यार तो मसालो ॲड जावं शकता। अशे तरेन म्हाका खुबशे जाणांनी म्हणटा तशें सजेस्ट केल्लो की अशें अशें कर म्हणून। आनी तेच बरोबर म्हाजेय बीन मायंडान आसलें की हो मसालो तुमच्या पर्यंत घेवन येवपाचो। बट म्हाका मातसो टायम लागलो बट फायनली म्हणटा तसो तो मसालो येयल्लो आसा। आतां त्या मसाल्या बद्दल थोडेशें सांगता तुमकां। रेड चिली पावडर आसा, ऑलरेडी तुमी फीश करी मसालो खबरूच आसतलो, खुबशे जाणांनी घेतलाय बीन आनी तो आमच्या लिस्टान ऑलरेडी आसा। बट आतां हो थर्ड जो मसालो आसा तो आसा रेड चिली पावडर। आनी रेड चिली पावडर जो आसा तो एकदम सिंपल, एकदम लायट, म्हटल्यार तेका चड स्पायस ना, म्हटल्यार खूब असो लायट असो आहा। जर तुमकां कितें लायट करपाक जाय, आतां दाळ बीन आमी करता जाल्यार रेड चिली पावडर खूब बरो आसा। म्हटल्यार रेड चिली पावडर आमी कशा तरेन करता तोय सांगता तुमकां। तर 2 तरेचे मिरसांगो आमी यूज करून हांगसर रेड चिली पावडर करता। म्हटल्यार तेय बीन स्पायसी नासता तितले मिरसांगो, अशा तरेन 2 तरेचे मिरसांगो घालून आमी तो रेडी केल्लो आसा। बाकी कितेंच भितर ॲड नासता, कोथबिरी म्हण बाकी खंयचेच खडे मसाले कसलेच इन्ग्रेडियंट म्हणटा तशें ॲड ना। फकत 2 टायपचे चिली आनी ते आमी म्हटल्यार गिरणीचेर कुटून हाडटा। आतां कुटून हाडटा तेय बीन सांगता तुमकां कशा तरेन।
तर हांगसर तुमकां एक म्हणटा तशें व्हिडिओ लायता म्हटल्यार तुमकां कळटलें की कुठून हाडप म्हटल्यार कितें तें कारण खूब तरेचे गिरणी असतात, खूब तरेचे आसता, बट आमी आमचो मसालो जो आसा तो ह्या तरेन कुटून हाडटा म्हटल्यार मुसराचे गिरणीचेर व्हरून तो कुटून हाडटा आनी तेजो जो फ्लेवर आसता म्हटल्यार तेजी जी टेस्ट आसता ती वेगळीच आसता. आनी खुबशे जाणां म्हटल्यार व्हेज जर कितें फ्राय करूंक जाय, बटाट फ्राय करूंक जाय, फ्लावर फ्राय करूंक जाय जाल्यार रेड चिली पावडर मसालो यूज करतातूच. आनी तोय म्हटल्यार तुमच्या घराघरांनी म्हणटा तशी हेजी टेस्ट म्हटल्यार एड जावनी आनी हेजोय म्हणटा तशेंच एक हे येवनी तुमच्या म्हणटा तशें रेसिपीन. सो असो आसता. तर आतां सगळ्यान पयलीं न्हय तुमकां हांव तो मसालो दाखयता कशा तरेन आमी तो रेडी करून हाडला, तो कशा तरेन तेजो कलर आसा आनी कशा तरेन तो मसालो आसा हो पयलीं तुमकां दाखयता आनी तेज्या मागीर तुमकां प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिता की कसो यूज करप, तेज्या मागीर कसो म्हणटा तसो आमी तो रेडी केल्लो आहा, कसल्या रेसिपीक यूज करप हें तुमचे बरोबर फुडें शेअर करतलें. तेज्या पयलीं सगळ्यान पयलीं तो मसालो रेडी जावन जो येयला पळय तो तुमचे बरोबर शेअर करता, तो तुमकां दाखयता. तर चला, आसा न्हय तुमी एक्सायटेड मसालो न्यू मसालो पळोवपाक? तर चला सगळ्यान पयलीं तो मसालो पळोवन घेवया आनी तेज्या मागीर म्हणटा तशें फुडलें एक्सप्लेनेशन तुमकां दिता कशें यूज करप तें. सो गायज फायनली म्हणटा तशें हांव रेडी जालें मास्क बीन घालून आनी आतां तुमकां म्हणटा तसो नेवीन मसालो जो आसा तो दाखयता. तर हो पळयात सद्या आमी न्हय कमीच क्वॉन्टिटीन रेडी केला हो. सो दाखयता तुमकां, तुमी कलर बीन पळयात कसो आसा तो. रेड चिली पावडर, नेवीन मसाल्याचें आमचें नांव आसा तें रेड चिली पावडर. तर हो पळयात हो आसा आमचो न्यू मसालो. सो कलर पळयात तुमी, दाखयता तुमकां प्रॉपर कसो कितें आसा तो आनी सिंपल आसा, लायट आसा सामको. तर ह्या आयदनान तुमकां काडून दाखयता कारण म्हाका मागीर पॅकिंग सुद्दां करूंक जाय. ऑलरेडी जशें की हांवें तुमकां सांगलां बुकींग स्टार्ट जाल्या हेजी आनी तुमकांय जर ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार नंबर दिता, तेजेर तुमी नंबर त्या नंबराचेर म्हणटा तशें ऑर्डर करूं शकता. तर दाखयता तुमकां पयलीं. तर सद्या इतलो स्मेल बरो येता ना, भरपूर बरो. खंयचोच मसालो आमी कंटेनरान भरता तेज्या पयलीं तो बरो मिक्स करून घेवंक जाय. सो हो सुद्दां हांव मिक्स करून घेता. तर तुमकां लागींसून दाखयता आतां. हो पळयात अशा तरेन मिक्स केलो. तर हांगसर न्हय तुमी कलर सुद्दां पळोवंक शकता आमच्या मसाल्याचो कसो आसा तो. हो पळयात आनी स्मेल कितलो बरो येता ना. तेच बरोबर न्हय तेजो तुमी कलर पळोवंक शकता. आनी हो जो मसालो आसा न्हय तो आमी मुसराच्या गिरणीचेर बारीक करून हाडटा म्हटल्यार न्हय एकदम बारीकूय असो पावडर करून येयना आनी मोठोय बीन नासता. सो मुसराच्या गिरणीचेर जेन्ना तुमी बारीक करता पळयात तेन्ना तेजो जो टेस्ट आहा तो आनीक भरपूर बरो येता आनी अशा तरेन तो रेडी जाता. सो खंयचोच मसालो घेतना तो बरो मिक्स करून घेयात. म्हटल्यार जेन्ना तुमी मसालो घेतल्या उपरांत तो स्टोर करता तेन्ना तेच्या पयलीं असो मिक्स करूंक जाय. आनी हो पळयात हो आमचो न्यू मसालो आसा. सो मुद्दाम तुमी ट्राय करा कसो आसा तो. तर आतां म्हाका पॅकिंग बी करूंक जाय. हो पळयात रेड चिली पावडर एकदम लायट आनी सिंपल असो, चड स्पायस ना. सो गायज तुमी पळयलो न्हय तर हो आसा आमचो नेवीन मसालो जो लिस्टान एड जाल्लो आसा आनी ऑलरेडी हेची बुकींग स्टार्ट जाल्ली आसा. जर कोणाक ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार हांगसर स्क्रिनीचेर नंबर दिता, तेजेर तुमी ऑर्डर करूं शकता. जर कोणाक सिंपल खावपाचें म्हटल्यार सिंपल खावपाक बीन लायक आसा न्हय तेका हो परफेक्ट आहा आनी डेली यूजाक सुद्दां हो चडसो किचनान यूज जातात. तर हो पळयात. सो आतां तो हांव पॅकिंग करतलें. तेच्या पयलीं हांव तुमकां सगळें सांगता कशें यूज करप कितें तें. तर कलर तुमी पयलोच आसतलो आनी स्मेल इतलो बरो येता ना एकदम बरो. तर
तर गाईज पयलो नाही तुम्ही आमचो न्यू मसालो. सो हो आसा आमचो न्यू मसालो रेड चिली पावडर आणि ऑलरेडी तिची बुकिंग स्टार्ट जाल्ली आसा. सो तुम्ही बुकिंग करू शकता जशें की हांवें तुमकां सांगला. तेच बरोबर आता तो कसो कितें यूज करप तोय बीन तुमकां सांगता. तर सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार हो वेज सुद्धा करतना यूज जाता आणि नॉन वेज करतना सुद्धा यूज जाता. बट हेजी टेस्ट जी आसा ती भरपूर सिंपल आणि लायक लायट अशी आहा. चड स्पायसी ना, कारण बाकीचे कसलेच इन्ग्रेडियंट हांगसर आमी ॲड करूंक ना. फकत 2 टायपचे हांगसर चिली आमी यूज करता आणि त्याच बरोबर हे दोनूय टायपचे मिरसांगो जे आसा ते आमी बरे सुकयता आणि तेज्या भायर ते मागीर कुटून हाडटा. तेतून कसलोच एडिशनल आमी म्हणटा तसो कलर ॲड करिना, कांयच ना. जाता तितले ऑर्गेनीक असो दवरता. म्हटल्यार प्रॉपर जी मुसळाच्या गिरणीचेर जी टेस्ट आसता न्हय ती खूब बरी आसता. नॉर्मली जर तुम्ही पळयत न्हय 2 टायपचे गिरणी आसा. एक आसा ती पावडर कशी जावन येता आणि सेकंड जी आसा ती मुसळाची गिरण आसा. तर आमी आमच्या गांवांत हांगसर मुसळाची गिरण आसा तेजेर तो बऱ्या तरेन बारीक करून हाडटा. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता आणि तो बऱ्या तरेन कुटलो जाता. सो जर म्हटल्यार अशें कुट्टनाय बीन हेजो लक्ष दिता. जर भितर कितें उरत जाल्यार तो परत परत चाळून चाळून कुट्टा आमी. तर अशा तरेन हो मसालो रेडी करता आमी. आणि सांगपाक गेल्यार खंयच्या रेसिपीन आतां हो यूज जाता जाल्यार तुमी नुस्तें फ्राय करतना सुद्दां लावं शकता. तेज्या मागीर कापां फ्राय करतना लावं शकता. फ्लावर फ्राय करतना लावं शकता. जेन्ना आमी लायट अशी दाळ करता तेन्ना इल्लोसो घालूं शकता. बाकी तुमी सांगपाक गेल्यार हितून ह्या मसाल्यान कसली करी बीन करूं शकना, म्हटल्यार हुमण बीन करूं शकना. बट सिंपल जर कितें करूंक जाय जाल्यार तुमी हो मसालो यूज करूं शकता. थोड्यांक लायट अशें कितें खावपाचें आसता तेन्ना हो मसालो खूब यूज आसा. आणि जर कोणाक अशें लायट खावपाक आवडटा तांकां हो मसालो परफेक्ट आहा. एक एग्जांपल दिता तुमकां. काश्मीरी चिली पावडर तुमी घरान यूज करतात आसतली, तेच टायपचो हो मसालो आसा. फकत म्हणटा तशें भितर हे आसा की डिफरन्स आहा तो म्हटल्यार हो होममेड आसा. प्रॉपर आमी घरा कडेन करता आणि तो म्हणटा तसो असो डायरेक्ट तुमकां रेडीमेड असो मेळटा. सो अशा तरेन हेजे हे आसा. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवं शकता, ऑर्डर करूं शकता. होय बीन आतां एड ऑन जाल्लो आसा. अशे भरपूरशे मसाले आमी ट्राय करतली 2025 तुमकां लागून नवीन नवीन मसाले घेवन येवपाची ट्राय आमची चालूच आसा. आणि फायनली हो मसालो सुद्दां आमचो एड ऑन जालो. बाकी तुमकां कितें क्वेरी आसा ह्या मसाल्या बद्दल जाल्यार तुमी म्हाका ती विचारूं शकतात. कितें जर तुमकां विचारपाचें आसा ह्या मसाल्या रिलेटेड जाल्यार तुमी विचारूं शकता. आणि स्टार्टींग हो मसालो जो आसा तो म्हटल्यार क्वॉर्टर पासून स्टार्ट जाता, पाव किलो पासून स्टार्ट जाता. पाव किलो, अर्द किलो, 1 किलो आणि तेज्या मागीर तुमकां जाय तितलो बल्कान तुमी म्हणटा तशें सांगूं शकता. बट जर कोणाक बल्कान बीन ऑर्डर जाय जाल्यार म्हाका एडवान्स सांगपाची, कारण ह्या मसाल्याक न्हय मिरसांगो ज्यो आसा ते प्रॉपर सुकोवंक जाय. सगळे डिपेंड आसता ते मिरसांगाचेरूच आसता. अर्दे कच्चे मिरसांगो सुकोवन तो मसालो रेडी जायना, कारण हेतून फकत जे आसा ते मिरसांगो आसा, बाकी कसलेच इन्ग्रेडियंट ना. तेका लागून मिरसांगो आमकां बऱ्या तरेन ती वताक सुकोवंक जाय आणि तेज्या मागीर ते फुडलो प्रोसेस आमचो जो आसा तो स्टार्ट जाता. आतां गिरणीर जेन्ना आमी कुटून हाडटा मुसळाचे गिरणीर तेन्ना न्हय तेजेर अशें आसता की म्हटल्यार एकदम बारीक म्हटल्यार बारीकूय मेळना, मोठोय मेळना, मिडियम असो टेक्स्चर आसता तेजो. म्हटल्यार भरभरीत म्हणू शकता तुमी. आणि बाकीची गिरण आसता ती एकदम पावडर कशी दिता. तर अशा तरेन हो मसालो रेडी जाता. आतां मसाल्याचें तर तुमकां कळ्ळें आसतलें आणि परत एकदा लास्ट सांगता. हो मसालो आसा तेजें नांव आसा रेड चिली पावडर, कारण भितर फकत जे आसा ते चिलीज आसा आणि तेज्या पासूनच आमी हेजो पावडर करता. सो हे सगळें तुमकां कळ्ळें आसतलें, बऱ्या तरेन हांवें एक्सप्लेन केलें आसतलें. आतां आनी एक तुमचे बरोबर टॉपिक शेअर करता. तेजेरूय हांव मातसो म्हणटा तशें हे चालू आसा आमचें, म्हणटा तशें एकदमूच जावचें ना. खुबशे जाणांची आमकां रिक्वेस्ट आसा की सुप्रिया आमकां जाता तितले ऑर्गेनीक अशे प्रॉडक्ट जाय. ते बीन गांवांत तुमच्या भरपूरशे ऑर्गेनीक कितें कितें मेळटा. लायक म्हटल्यार तांदूळ म्हण, मागीर खुबश्यो ग्रॉसरी आसता लायक हळसाणे म्हण, मूग म्हण अशें मेळटा. सो ते बीन आमकां तूं दिवं शकता काय म्हणून. तर हांव दिवं शकता, बट तुमचें कशें कितें आसा रिस्पॉन्स तें म्हाका पळोवंक जाय. कारण खूब जाणांनी ऑलरेडी म्हाका हेजेर कॉन्टेक्ट केल्लो आसा की सुप्रिया आमकां नाल्लाचें तेल जाय, म्हटल्यार खोबऱ्याचें तेल येता पळय ऑर्गेनीक सामकें.
कारण गांवांत जे तेल बीन विकता पळय ते इतले म्हटल्यार तशें ऑर्गेनीक आसता, भितर कांयच एडिशनल एड नासता. इवन मूग म्हण, हळसाणे म्हण, इवन तेज्या भायर चवळी म्हण, हें सगळें आमच्या गांवांत मेळटा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. तेच बरोबर तांदूळ आसता, उकडे तांदूळ बीन आमच्या गांवांत मेळटा. आतां उकडे तांदळाचें जर तुमकां सांगूंक गेलें अशें आसता की तुमी जर आयज सांगलें आनी फाल्यां जर तुमकां जाय जाल्यार तें पॉसिबल ना. कारण तांदूळ अशें आसता ते भात उकडा, ते भात सुकया, तेज्या मागीर ते म्हटल्यार गिरणी वचून हें करून हाडा, प्रोसेस आसता. तेज्या मागीर ते खंय तरी म्हणटा तशें तांदूळ बीन रेडी जाता. तांदूळच न्हय तर तेज्या भायर म्हाका पिठाची सुद्दां रिक्वेस्ट येयल्ली आसा, वेगवेगळे पीठ आमकां दिवं शकता काय म्हणून. तर सगळे गोश्टी पॉसिबल जातले फकत तुमचो जो सपोर्ट आहा तो आसुनी. हांव ट्राय करता हेजेर, कारण तुमकां जाता तितलें ऑर्गेनीक म्हटल्यार एकदम जे प्रॉडक्ट आसा ते प्रॉपर मेळपाक जाय. भितर कसलेंच कितें एड ऑन आसूंक जायना. म्हटल्यार बाकीचे जे गोश्टी आसा, खुबशे तुमी मसाले पयले आसतले, खुबशे प्रॉडक्ट पयले आसतले, भितर कलर एड करतात, ना ते गोश्टी एड करतात. सो म्हाका तशे प्रॉडक्ट तुमच्या पर्यंत पावोवपाचे ना. म्हाका जाता इतलें प्रॉपर सारकें पावोवपाक जाय भितर. आतां तांदूळ म्हटल्यार ते बऱ्या तरेन आसपाक जाय. जेन्ना तुमी ते रेडी करतले तेन्ना ते बऱ्या तरेन शिजोवंक जाय, चड अशें शिजोवंक जायना. अशें खुबशे भितर आसता, क्वॉलिटी आसता, सगळ्या गोश्टीक क्वॉलिटी आसता. सो तेजेर सुद्दां म्हाजो हें चालू आसा. सो तुमकां अपडेट गावलो आसतलो, कारण खुबशे जाणांनी म्हाका कॉन्टेक्ट करून विचारलें, सुप्रिया तांदूळ मेळूं शकता, चवळी मेळूं शकता, नाल्लाचें तेल मेळूं शकता. तर सगळें मेळूं शकता. जर कोणाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करूं शकता. आनी तर गायज तुमकां सगळें कळ्ळें आसतलें. हांवें ह्या व्हिडिओन जाता तितलें क्लियर करपाची ट्राय केली, म्हटल्यार बाकीचे जे आसले बारीक बारीक पॉयंट, आनी त्याच बरोबर आमचो न्यू मसालो सुद्दां तुमचे बरोबर शेअर केलो. सो अशें आसलें. आनी अशे तरेन म्हणटा तशें नवीन वर्साची आमी सुरवात केल्ली आसा. आनीकूय तुमचे रिक्वेस्ट आसा बाकी मसाल्या बद्दल बीन, हे मसाले आमकां जाय म्हणून. सो स्लो करून सगळे एड ऑन करतलें, हांव एड करतलें लिस्टान. एकदमूच जावचें ना, कारण सद्या आमी हँडल तिगाच जाणां करता, तेका लागून. बाकी तुमचो सपोर्ट खूब बरो येता, रिस्पॉन्स खूब बरो येता. खूब रिस्पॉन्स इतलो बरो येता की ह्या मसाल्याक सुद्दां हांव येतलो म्हणून हें करता. तर अशें आसलें. आनी चला तर म्हणटा तशें आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. बाकी जर कोणाक हो मसालो म्हणटा तसो ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार बुकींग म्हणटा तशी करूं शकता. सद्या स्टॉकान येयल्लो आसा. कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, तेजेर कॉन्टॅक्ट करा म्हाका. बाकी चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता तर लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आनी वन्स अगेन हॅपी न्यू इयर तुमकां सगळ्यांक. सो चला बाय.